श्रद्धा महाले हांव सगळ्यांचे स्वागत करता की ताणें आमकां आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात वास्कोचे आमदार बाप कालू साल्मेदा वायस चेअरपर्सन आमचे महाले पहिले नाव श्रद्धा महाले आणि वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन येवपी सगळे कावन्सिलर्स ओके आणि बाकीचे सगळे ऑफिसर्स आज प्रेझेंट आशिल्ले स्टार्ट फ्रॉम द PWD टू द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर्यंत सगळ्या कामाचो जो रिव्ह्यू जो आहा पळय न्ही सगळ्या कामाचो रिव्ह्यू घेतलो एक तांचे डिफरंट रोड्स आशिल्ले पेंडींग काही एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर उरल्या बट ऑलमोस्ट सगळे एक्सपेंडिचर सँक्शन जे ल्हान ल्हान कितें कामां उरल्या ती ऑक्टोबर नोव्हेंबरान कंप्लीट जातली द सेकंड रिगार्डींग द WRDची ती हार्डली 2-3 कामां आशिल्ली एक मेजर डिसिल्टिंग ऑफ द नाला आसा तो डिसिल्टिंग जो आसा पावस सोंपना फुडें करपाचे इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या तिसरें जे आसा हे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे एक 2-3 कामां आशिल्ली फक्त तांचो एक इंडोर स्टेडियम त्याचे रूफ शीट्स ज्यो आसा त्यो वादळा खातीर उडून गेल्ल्यो पण आतां ऑलरेडी आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डायरेक्टर आयिल्लो आनी SAGचे मनीस आयिल्ले ते पळोवपाकूय गेल्या ताजे बेगिनात बेगीन काम हातान घेवपा खातीर तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली आसा फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या बद्दल फक्त जेटीचो जो एकूच वास्को जेटीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो इट इज विथ MPT म्हणजे CRZ जो पर्यंत क्लियरन्स जायना तो पर्यंत ती घेवपाक मेळना म्हणून म्हणलें एकदां CRZ क्लियरन्स जाली काय वास्कोचो जेटीचोय विशय जो आसा तो सुट्टलो मागीर उरले तांची टुरिजम डिपार्टमेंट रिलेटेड कामां टुरिजमान पयलीं वास्कोच्या बिचाचेर काम केल्लें पण परत एकदां जें काम तांकां परत घेवपाक लायलां आनी जेणे करून ते परत घेवन मागीर हँड ओवर करपाक लायलां फॉर द म्युन्सिपालिटी G-सुडाची मेजर कामां त्यांची जी आसा ती G-सुडाच्या मार्फत आसा एक स्वता वास्को म्युन्सिपल ची बिल्डींग ती रिनोव्हेशनचें काम सुरू आसा ताका फुडले एक 3 ते 4 म्हयने पुराय बिल्डींग कंप्लीट जावपा खातीर वयतली मागीर तेंचें उरता फीश मार्केट ओके हो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू आसा तो इन टायम कंप्लीट जातलो इन लॉंग रन वास्को म्युन्सिपालिटीचे स्कूल आनी एक स्कूल आसा ह्या दोनूय स्कुला खातीर आमचे बाब कालू साल्मेदा त्यांनी नवीन जागो आयडेंटिफाय केला तो जाग्याचेर ते इन फ्युचर प्लॅन करता की ते स्कूल जे आहा ते हे सेपरेटली थंयसर जावचे ते इन लॉंग रन तो प्रोजेक्ट घेतलो वयतलो अशा पद्दतीन इलेक्ट्रिसिटीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले इलेक्ट्रिसिटीचो चीफ इंजिनियर हांगासर आयिल्लो ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला फक्त अंडरग्राउंड केबलिंग एक काम आहा ते तेंचे बायणाचे कंप्लीट जातले बेगिनात बेगीन दुसरें काम 46 करोडचे कितें तरी आसा ते EFC खातीर आसा तेजी बेगीन थोड्या दिसां भितर सँक्शनी तांकां मेळटली अशा पद्दतीन वेरियस डेव्हलपमेंटल वर्क ही जी आसा ती हांगासर घेतली वयतली तिसरी गजाल आज तांच्याच मतदारसंघाचो बाब जयंत जाधव आगामी रवींद्र भवनचो अध्यक्ष ताजी ऑर्डर ताका आज दिल्ली आसा रवींद्र भवनचे थोडे कितें तरी काम उरलां AC प्लांट तांचो तोय जाता तितके बेगीन रिनोवेट करून परत एकदां रवींद्र भवनूय जें आसा हे नेटाक सुरू जातले अशा पद्दतीन CO बाकीचे आमचो DMA हे सगळे जाण एक फक्त GSIDCच्या वतीन तेजें मेजर काम बस स्टँड आनी थंयसरली एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हे मेजर काम आशिल्लें बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स तें काम खूब डिले जायत गेलें कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळना कोवीड आनी हे तें बट आमी ठरयलां तरी सुद्दां जे एक तर जाता तितके बेगीन बस स्टँडाचें काम हें परत सुरू करता फुडल्या एक 5-6 म्हयन्या भितर तें काम जें आसा तें ऑलमोस्ट चालीक लागतलें आनी जाता तितके बेगीन तें पुराय करपाची इच्छा आसा उरता उरलो जो वार्णापुरी सडा जो हायवे आमी गॅमन इंडिया हेच्या मार्फत जो कन्स्ट्रक्शन्स करता ताच्या खातीर वास्कोतलें ट्राफीक कमी जावपा खातीर ताका जो अपवर्ड वे जो आसा ट्राफीक कमी करपा खातीर ताजेय तेंच्यांनी ऑलरेडी एग्री केला जेणे करून तितूंतले वास्कोतले ट्राफीक कंजेशन सगळें कमी जातलें तो आमी 19 डिसेंबर पर्यंत वास्को वार्णापुरी रोड कंप्लीट करता तोय जो आसा अपवर्ड वे वचपाचो अपरायट वे वयर वचपा खातीर तोय हातांत घेवपाचें जेणे करून ट्राफीक कंजेशन कमी जावपा खातीर
उदकाचे व्हडले इश्यूज तशे अशें करून ना बट इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थोडे बहुत आसा ते सगळे रिजॉल्व जातले अशा रितीन ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीची डेव्हलपमेंट सगळे ऑफिसरांचे फॉलोअप दवरलेलो जाता तितके बेगीन फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्या भितर हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे पुराय जातले. राजू दवरता आयज मिटींग गेली सीएमान रिव्यू ऑफ डिफरंट डेव्हलपमेंट वर्क्स. एक मेजर म्हणल्यार हायवे जाल्यार वास्को एक्चुअली डेप्थ खूप जाले. इवन आमच्या भोसले सॉरी भोसलेची भायर पिडाली तुमकां खबर आहा सुयेज भोसले भायर मेनी डेथ्स वास्को. हायवे जाले जाल्यार आमकां फायदो खूब वास्को फायदो. वास्को फायदो कसो वास्को ट्रॅफिक कमी आसतले. दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ एक्स सीएम मिस्टर पर्रीकर. जे हांव थँकफूल आहे आमच्या सीएमा डॉक्टर प्रमोद सावंत की कॅरिंग फॉरवर्ड पर्रीकर लेगसी. दिस इज फर्स्ट स्टेप इन वास्को. सेकंड म्हणल्यार एक जालें. सेकंड हांवें सीएमा रिक्वेस्ट केला फॉर ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन. ती ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन म्हणल्यार लोकांक अजून तकली वचना. ब्लू फ्लॅग म्हणल्यार कितें? ब्लू फ्लॅग म्हणल्यार द बीच वील हॅव एम्युनिटीज लायक पार्किंग लायक टॉयलेट्स ऑल अदर एक्टिविटीज. सी इट नॉट दॅट आमी कोणाचे एगेन्स्ट ना. आमी फिशरमॅन वील टेक देम इन कॉन्फिडन्स. सी ब्लू फ्लॅग जाले वास्को प्रॉस्पर. बायणा पयलें आहलें बायणा वॉज समथींग बॅड फॉर वास्को बट इट वास्को वॉज प्रॉस्परिंग. आय वॉन्ट बायणा टू बिकम लायक कार्लम एंड बागा. सो हांव थँकफूल सीएमान तातीन गेले मागीर. There are many more issues here, like fire service office, building, a bus stand. Bus stand will be 3 phases now. Same idea दिला मग 3 phases, लाला 3 phases गया. It was a big project. 3 phases में administrative building, the depot as well as the bus stand. There are 3 phases, different phases. So within by CM time frame by September 30th to tender the first phase. Things are happening. आणि आयज म्हाका लोकांक आनी देवर करून म्हणपा जाय ऑन बिहाफ ऑफ सीएम फॉर गिविंग गुड मेजर इन द काउंसिल. आयज मिलिंद नायक मवेना नाव वी आर फ्रॉम द काउंसिल. सो वी वील शो डेव्हलपमेंट. दिस इज वॉट वी आर डुईंग. इट ऑल इंटरलिंक. आमी सांगले लोकांक काउंसिलर एमएलए एकठांय काम कर. आयज काउंसिलर एमएलए आनी सीएम एकठांय काम करपा जाय जाल्यार काम जाता नाल्यार काम जावपा ना.